करून तुमची टीम गुजरात गेल्ली, थंयची पार्टी फंक्शनिंग पळोवपाक, ते लोकां कडेन कसो कनेक्ट दवरपाक, थंय कितें पळोवपाक मेळ्ळें, त्यो खंयच्यो गजाली तुमी गोंयान इम्प्लिमेंट करतले? नाही, आम्ही बेसिकली गेल्ले 1-2-3 एक म्हणल्यार आमी नवीन कार्यालयाचें नवीन भवन आमी पार्टीचें नवें बांदपाचें आसात आनी ताका लागून आमकां तें पळोवपाक जाय आशिल्लें आनी केंद्रांतल्यान सांगिल्लें आमकां 1-2 जाग्याचेर 1-2-3 नवी जी कारण पार्टीची पॉलिसी आसा की देशभर भितर पार्टीची स्वतंत्र अशी कार्यालयां करपाक जाय. गोंयच्या दृश्टीन पळयलें जाल्यार गोंया भितर दोनूय कार्यालयां जी आसात हें आमच्या स्वता पयलीं आमी घेतिल्लें, पण दक्षिण गोवा मडगांव आनी उत्तर गोवा म्हापसा अशी 2 कार्यालयां आमी केंद्रांतल्यान आमी ती दोनूय कार्यालयां घेतिल्लीं आसा. आतां नवें कार्यालय आमी निर्माण करपाचें आसा, इंडिपेंडंट बिल्डींग भवन अशें बांदतले आनी त्या वेळार तें पळोवपाक लागून आमी तें गुजरात अहमदाबाद तें एक बरें कार्यालय आसा तें पळोवपाक लागून आमी गेल्ले आनी ते गेल्या नंतर साहजीक थंयचे मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी आमचे कांय मंत्री आनी पार्टीचे ऑफिसर तांकां आमी मेळून आयले. गोंयचें भवन खंय जातलें? आमी कदंबा प्लॅट्यूचेर थंय आमी प्लॉट घेतिल्लो आसा आनी त्या प्लॉटा भितर म्हणजे केंद्रांतल्यानूच आमकां ती मदत करून आमी घेतिल्लो आसा, थंय आमी तें भवन बांदतले. केन्ना पर्यंत सुरू जातलें, केन्ना कंप्लीट? कितें आसा की आनी एक कडेन आमी पळोवपाचें आसात आनी त्या नंतर मागीर तो प्लॅन वगैरे पास करूं जाय आनी मागीर आमी तें बांदतले. पण सांगलें एक 2-3 म्हयन्याच्या कालावधी भितर आमी ताचें फावंडेशनूय करपाचें आसा. फावंडेशन करपाक बी लिडर्स बी तशें येतले, पण आमी कारण व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो त्यामुळे केंद्रांतल्यान आमी सांगतले कोण तरी केंद्रांतले आमच्या पार्टीचे नॅशनल लिडर कोण तरी येतले. तुमी गुजरात तेंचे फंक्शनिंगूय पळोवपाक गेल्ले, थंय कितें बदल पळोवपाक? बदल अशें कशें जाता की गुजरात हें राज्य अशें आसा की ज्या राज्या भितर गेली 27 इयर्स भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येता आनी गेल्या ह्या निवडणुके भितर थंयतर ऑलमोस्ट 182 156 सीट ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% वोटींग भारतीय जनता पार्टीक पडिल्लें आसा आनी आमी बऱ्याचदा म्हणटा की खूब वर्सां जातात एंटी इनकम्बन्सी आनी त्यामुळे गुजराताक तो एक अपवाद आसा आनी एक बरें ऑर्गनायजेशन कशा पद्दतीचें आसचें एक बरें उदाहरण हें गुजरात हांगासर आसा. त्यामुळे गुजरात पळयता आसतना पळयलें आमी जाल्यार सिटींग मिनिस्टर सुद्दां आसले आनी तेंचे तिकेट जर नाकारले आसत जाल्यार पार्टी भितर कांय फरक पडना. पार्टीन जो कॅन्डिडेट दिता त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान थंयची पार्टीचे कार्यकर्ते आनी थंयची जनता समर्थन दिता आनी तातूंतले बरेचशे ऑर्गनायजेशनचे कांय गोश्टी थंयच्यान आमकां जाणून घेवपाक मेळटा. गोंयान तशें मागीर फुडें आनी तेंचे कार्यपद्दती गोंयान कशें आसता की तांची प्रत्येक स्टेट वायज वेगवेगळे विशय वेगवेगळे असतात, पण पार्टी आमची नॅशनल पार्टी आसल्या कारणान आमचे सदांच एकमेकाच्या स्टेटी भितरले कांय बरे विशय आसात ते आमी सदांच प्रॅक्टीस करतात आनी इम्प्लिमेंट करतात.